मोती दोंगरावेल्या मतदारांचेर दबाव हाडपा खातीर मडगांव पालिकेन इन्स्पेक्शन मोहीम उगडल्या अशी कागाळ मडगांव फ्रंटान वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. आचारसंहिता लागू आसतना अशें इन्स्पेक्शन करप म्हणजे आचारसंहिता मोडप अशें आदलो नगराध्यक्ष सावयो कुतिनो म्हणटा. आज अनेक कंप्लेन दिल्ली आसा आनी कारण म्हणल्यार एक दोन दीस आदी मोती दोंगरार म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर गेले आनीक कित्याक गेले काय म्हणल्यार इलिगल कितें आसा तें चॅक करपाक गेला म्हणटा ते. आनीक हे कित्याक लागून कारण कितें कोण कंप्लेन केला तें कांय ना, पूण इन्स्पेक्शनाक गेला आनी हेजो एकूच हेतू जावपाक शकता की तांकां धमकावपाक, कित्याक हाज्या पयलीं सेम जाल्लें आसा, फकत तेमकां धमकी दिवन तांची वोट घेवपाक. हेज्या पयलीं तेमकां हावस टॅक्स जावं रेग्युलरायजेशन सगळें प्रॉमीस केलें पूण कांय जावना आनी त्या कारणाक लागून हे फावटी ते रिवोल्ट करपाक शकता हे भंयान थिंगा हे भाशेन तेमकां थ्रेट दिवपाचें एक हें रचयल्लें आहा आनी त्या कारणाक लागून आमी इलेक्शन कमिशनाक एक कंप्लेन दिला आज हाजेर एक्शन घेवचें म्हण. कित्याक हे दीस इज नॉट फ्री एंड फेर पोल्स. गव्हर्मेंट मशिनरी मिसयूज करून लोकांक थ्रेट करून वोट घेवपाचें हें सारकें इलेक्शन कोर्टान वचना. दीस इज अ क्लियर कट दीस थिंग टू इंटिमिडेट ऑल द पीपल देर that you vote for me or your houses will go. Two questions. Yeah. So one is these inspections happen 2 days in a row. Yesterday. No doubt. But the thing is that there many houses are irregular there. Irregular I could. So this inspection clearly indicates that this was to pressurize them and suggest them that you have to support us or your houses are in danger. आतां विचार कितें आसा तर पन्ना काल हांगा येवन इंस्पेक्शन करून गेले, हमको धमकाया, हमको ऐसा किया वैसा किया, हमारा घर झोपड़ी तोड़ेगा ये वो. हांवें म्हाका अजाप दिसलें, अरे आतां कोड लागला आसतना जर आतां अशें म्युनिसिपालिटीचे सगळे सरकारी हाजो गैरवापर करता यंत्रणेचो जाल्यार आनी कितें उरलां. हांव म्हणटा तांची घरां लिगलायज करात, हावस टॅक्स दियात. इतले तेंप जालो तो बोवाळ घालता लोक आमची करा 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 करून. तें करपा सोडून आतां हें हांव तुमकां एकूच सांगता, आतां मोती दोंगरार सुद्दां लोक भरपूर शिकिल्ले आसा, कोण अनाळी ना. आनी जे लोक शिकिल्ले ग्रॅज्युएट जाल्ले आसात लोक, त्या भुरग्यांक ताणें कांयच अजून दिवना कळ्ळें आनी तांकां डार्कान दवरिल्लें आसात. हें कोणें वाटिल्लें? हें पळय, हें कोणें वाटिल्लें? हें पळय, हें कोणें वाटिल्लें? तो जर कांयच वाटना म्हणटाले जाल्यार हें कोणें वाटलां? हेंच तुमकां हांव सांगपाक सोदता तें. राधाबाई वसंत कामत फाउंडेशन मारगांव. गोंयचे बरे फुडारा खातीर प्रामाणीक भ्रश्टाचारांत घुस्पून आशिल्ल्या आनी जातीयवादी नाशिल्ल्या उमेदवारांक मतां दियात असो उलो वोटींग आयकून पॉप स्टार रेमोन मारला. वेंचणूक आयोगाचो एम्बेसेडर म्हूण आपूण कसो काम करतलो तें रेमोन खासा प्रुडंटा कडेन उलयन स्पश्ट केलें. Congratulations, Remo. You are the part of the electoral icon for Goa. So, what will be your focus? Well, my focus is to try and spread as much awareness as I can about, first of all, our duty to vote, and also awareness about voting ethically and not through accepting payment from the ministers, and to choose candidates which are honest, or at least the least dishonest possible, and the least corrupt possible, and the least communal possible, so that we can have a better future. So more campaigns will be done along with the Chief Electoral Officer? Well, I'm not all that is in the process of being worked out now. The whole campaign and everything is in the process of being worked out. So I will know more about it. Right now we have recorded, we have filmed a lot of bites, besides the hoardings which are already up. We have recorded and filmed a lot of bites which are going to be diffused soon, not only in Goa but also nationally. So, and the next move will be worked out soon.
Any plan for promoting through social network sites? The same ethical voting. I always, promote whatever my thoughts are through my own Facebook page. So of course I will be using that. And if I write a song, it will be out on YouTube, on the websites. It will be out everywhere. If I write a song. Thanks, Remo, for joining with us. Thank you. RTI वावुरपी काशीनाथ शेटे आनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो दिनेश वाघेलाचें पेटलां. काशीनाथाची बायल संयोगिता शेटे पर्वरेन नवगौरी अपार्टमेंटांत हॉटेल चलयता. हॉटेलाचे गटार रस्त्यार सोडिल्ल्यान लोकांक नाका शेवट जाला. मात कागाळी करूनय कांयच जायना अशें थंय रावपी दिनेश वाघेला म्हणटा. नवगौरी अपार्टमेंट अभी आज क्या है कि वो पूरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उसका सीवेज जो भी है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से है, लेकिन उसके अंदर अभी रेस्टोरेंट, नमकीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड देयर आर सो मेनी अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़. उससे वो पूरा जो डिस्चार्ज जो है वो बिल्डिंग का जो सीवेज है उसमें डालता है. उससे वो पूरा अभी आप देखा कि पूरा फ्लड होके अभी जो हमारा बिल्डिंग का रास्ता आगे से नहीं है, पीछे से है, चल के जाना पड़ता है. तो अभी हम लोग कहीं पीछे से जा भी नहीं सकते, अंदर घर में जाना मुश्किल हो गया. और अभी परसों हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन करके जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट हमने आपको सबको दिया है. और रिपोर्ट में क्लियरली बोला है कि यदि ये ऐसा चालू रहा तो it may cause the exposing the due to the inside. This is the hygienic and may give the disease like gastroenteritis, typhoid and jaundice. उस पर कॉमर्शियल एक भी नहीं है हमारा ऑफिशियली, एक भी. अभी इलीगली 7 कॉमर्शियल चला रहे. 7 नहीं, हमारा टोटल 11 फ्लैट है. ग्राउंड फ्लोर के जो 2 फ्लैट थे वो तोड़ के 2 की 7 शॉप बना दी है. 7 शॉप क्रिएटेड आउट ऑफ 2 फ्लैट. ये 2 फ्लैट थे, एक ट्रेजा फेराव और दूसरा है इन मार्सेलिना फर्नांडिस. वो लोग ने उसको बेचा है, वो बोलता है मैंने खरीदा है. सेठिए ने, मिसिस काशीनाथ सेठिए क्लेमिंग दैट वी हैव परचेज बोथ फ्लैट. उसमें चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर भी पास किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. ही फाइल सम RTI अगेंस्ट चीफ सेक्रेटरी एंड he blackmailed the whole situation. Demand is that court should immediately take notice of it. हम लोग ने कंटेम ऑफ द कोर्ट भी डाला है, लेकिन वो 3 साल से चल रहा है कंटेम ऑफ कोर्ट. वो कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज ट्रेनिंग पे चला जाता है. आता एक व्यावसायिक विसव